चार जुलयाक आमी एक क्रायम रेजिस्टर केल्लो गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सा कडेन. तेतूंत भितर एक कस्टमर आयलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून चेन ती आसा पळय ती बॉल्सां घालून गेलो आनी जो असो सेल्समॅन आसलो पळय ताका फटोवन तो गेलो. सो हेजेर आमी थेफ्ट रेजिस्टर केल्ली आनी टॅक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळो लायलो आनी आमी ताका पुणे बारामती धरलो. रेड हँडेड धरलो आमी ताका वीथ द चेन आनी सगळें. केन्ना धरिल्लो तुमी ताका? 2 दीस जाले आमी धरले आनी मागीर तेजे कडेन चेन रिकवर केली आनी मागीर ताका हांगा हाडलो आमी. कशें कळ्ळें पुण्यात गेला म्हणून कसं कळ्ळें? ना आमचे टॅक्निकल सर्वेलन्स. खंयचो मनीस कसो? ही इज अ रेजिडंस ऑफ तेजें नांव आसा मोरेश्वर सुरेश टट्टे, रेजिडंस ऑफ पुणे. पुण्याचो. हय 35 years. असो क्रिमिनल बॅकग्राऊंड बीन कितें आसा? एंटीसिडंट्स तेजे अजुनूय कांय मेळना आमकां. बट आनीकय आमी सगळे पुलीस स्टेशन इन पुणे आमी सगळे वायरलेस मॅसेज बी केला. कितें एंटीसिडंट्स मेळ्ळे तेंचे आनी जाल्यार आमी ह्या क्रायमाक अपडेट करतले. कितले वच चेन ती? व्हॅल्यू ऑफ द चेन इज अरावंड 1,60,000. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.